Today, many of the respondents put in their appearance. Luthra brothers also put in their appearance. The Sarpanch also appeared before the court through his lawyer. They sought some time to file a reply. That time has been granted by the court. But the court has also directed two things. One is the court has directed all the panchayats in coastal belt to file affidavits showing the court as to in what cases and how many number of cases they have given trade licenses and how many of them have construction licenses and occupancy certificates. So this is most important order that has been made by the court. Second order that the court has made is that as far as payment of compensation is concerned, that is ex gratia payment is concerned, court has kept the matter on next Tuesday for hearing and to find out as to how much is the ex gratia payment government has made or government has already announced. So the matter is fixed on next Tuesday on that aspect only. The rest of the issues, as far as the liability of the persons who are responsible for this incident, that is kept for hearing after the reply being filed by all the parties. So that is the situation as of today. Sir, court has observed that some stringent measures have to be taken against Yes, the in fact- violators. In fact, from the day one, the court has passed an order and said that this suo motu petition will take care of situations like this which may occur in future and what prevention measures which can be adopted. That is also said by the court. Court has also said that as far as fixation of the responsibility on the officers or officials who were responsible for this particular incident, that also the court will look into, and court wants to find out whether their properties can be confiscated for having caused such loss of lives. गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान पणजे महानगरपालिकेची वेंचणूक जाहीर केल्या. 30 वार्डां खातीर वेंचणूक जातली. State Election Commission hereby declares the election schedule for the general elections to 30 wards of the Corporation of City of Panaji as follows. The receipt of nomination will be from 17th February 2026 Tuesday to 24th February 2026 from 10 a.m. to 1 p.m. Only one day is the Sunday, so 22nd February is the Sunday, so that 28 won't be there. The scrutiny of nomination will be on 25th February 2026. 10 a.m. onwards till scrutiny is completed. Withdrawal of candidature will be on 26th February 2076, Thursday, 10 a.m. 5 p.m. The list of contesting candidates will be published on 26th February 2026 after 3 p.m. Date of poll is 11th March 2026, Wednesday, 8 a.m. to 5 p.m. The date of counting is 13th March 2025, Friday, 8 a.m. till counting is over. Poll timing, as already said, 8 a.m. to 5 p.m. Place of accepting nomination is the office of the Deputy Collector Kiswati, who is also the returning officer. Place of counting will be at Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium. The model code of conduct comes into force immediately from today and will be applicable in all areas under the jurisdiction of Corporation of City of Panaji. मजगती गोंयभरच्या 14 पंचायतींच्या कांय वार्डांची पोटवेंचणूक. Besides this, we are also holding elections to 14 vacant wards. By-election will be held. So the by-elections of the following 14 wards of village panchayats will be held on 9th March 2026. The timing of the poll will be 8 to 5 p.m. as well. The Mamladar of the concerned taluka is appointed as the returning officer, and the AK of the officer of the Mamladar will be the assistant returning officer. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ती म्हायती प्रमाण बाबूश बीजेपीचे सीसीपीचे पॅनल सोमारा जाहीर जातलें. त्या पॅनलांत सिटींग 8 कॉर्पोरेटरांक उमेदवारी दिवंक ना, जाल्यार 17 सिटींग कॉर्पोरेटरांक उमेदवारी दिल्या. एक्स कॉर्पोरेटर आनी नवीन उमेदवार धरून ह्या फावट 13 नवीन चेहरे. बाबूश बीजेपी पॅनलांत 13 नवीन चेहरे आसपाक शकतात. 13 नवीन उमेदवारांत कांय आदले कॉर्पोरेटर. संजीव देसाय, करिना शिरोडकार, तुकाराम चन्ननावर, ज्योती मोरजकर, कीर्ती साकळकर आणि विद्या गडकर पुराय नवीन चेहरे. आदले कॉर्पोरेटर मार्गारिटा फेर्नांदीस, प्रज्योत वांयगणकर, मिलिंद शिरोडकर आणि रुपेश हळदणकाराक उमेदवारी. कबीर पिंटो आणि किशोर शास्त्री सद्याक को ऑपरेट कॉर्पोरेटर, तांकांय उमेदवारी. कॅरेलिनो पो, रोहित मोन्सेरात, बेंतो लोरेना, प्रसाद आमोणकर, वर्षा शेटये, उदय मोडकयकर, शालिनी चोपडेकर
अस्मिता केरकर, डॅनिश जॉर्ज, शुभम सुडणकर, मनीषा मणेरकार, दीक्षा मायणकर, करण पारेख, वसंत आक्षीकार, विठ्ठल चोपडेकार, सेंट्रा डिकुन्ना आणि सिल्वेस्टर फेर्नांडिसाक परत उमेदवारी. बाबूश बीजेपी पॅनलात 8 सिटींग कॉर्पोरेटरांक उमेदवारी दिवंक ना. कांय जाणांक ड्रॉप जाल्यार कांय जाणांक रिझर्वेशना खातीर फाटीं सरचें पडलें. युवराज फर्नांडीस, शुभदा शिरगांवकर, प्रणय मायणकर, आदिती चोपडेकार, नरसिंह मोरजकर, प्राज्वल नायक, संजीव नायक, लॉरेन्स डायस ह्या सिटींग कॉर्पोरेटरांक उमेदवारी दिवंक ना. दुसरे वटेन उत्पल परिकार, दत्तप्रसाद नायक आनी हेर फुडाऱ्यांक घेवन 30 उमेदवारांचे पॅनल घालपाचो आसा. तांची खंय वेंचणूक जाहीर जाली काय उमेदवार जाहीर करतले म्हूण सुत्रां सांगतात. राज्य वेंचणूक आयोगान सोमारा प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. त्या वेळार ते सीसीपीचे वेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर करतले म्हूण कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. किंवा पुर्तुगाल जर तर खरें गोंयचो मोग आनी पुर्तुगेजा हिस्ट्री जाणा तेमी जर म्हणप जाल्यार सामको चड गुन्हेगारी. एकदम रॉंग म्हणून जायत ना न्हू. कित्याक तांकां हिस्ट्री खबर ना. पुर्तुगेज आनी गोवा पुर्तुगेज कशें राज चलय ती तांकां खबर लागून ना आसतली. Portugal doesn't exist. No, but Portugal does not exist. If we say long live Portugal, what is wrong with it? We did not fight against Portugal. We fought against the dictatorship of Portugal. But the Burgai, I have seen it within Christian guys. Yes, how proudly mutai, Viva Portugal mutai there. Mutmo kaina. But why do you have a hesitation when you are saying Bharat Mata ki jai? तुम तें म्हणपा कित्याक लॉ दिसता? कित्याक म्हणून तुम लॉ दिसता इंडियन म्हणून तुम इंडियन तुमचो जर लॉ दिसता तुम पोर्चुगीज पासपोर्ट घेला मागीर तुम ओसीआय कित्याक घेताय? ओसीआय घेयना काय? हो प्रोटेस्ट फक्त दादा खातीर न्ही, हो गोंयचे खातीर आसा. सगळे लोकांनी जे पळय सॅक्रिफायस केल्ले आसा तेंचे खातीर आसा. आनी त्या सॅक्रिफायसा भितर फक्त एका समाजाचे लोक ना, एका रिलिजनाचे लोक ना. तेतून सगळ्या धर्माचे, सगळ्या लोकांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा. विवा पोर्तुगाल म्हणले लॉंग लिव्ह पोर्तुगाल म्हणले कोणाचो तेका आक्षेप ना. आक्षेप केन्ना आसा तो खंयच्या अर्थान म्हणला, कित्याक लागून म्हणला. म्हणजे विवा पोर्तुगाल हे शब्द आयकतरी खरं म्हणजे आमचे रक्त सळसळपाक जाय. कारण म्हाका दिसता कितले तरी अशे फ्रिडम फायटरांक जेलीन धरून मार पडटालो आनी मारान तांकां फक्त सांगताले कितें म्हण विवा पोर्तुगाल म्हण आपूण तुका सोडटा. बी लॉयल टू वॉट प्लेस यू आर स्टँडिंग. मान्य तुम्ही ज्या जाग्यार रावता पळय न्ही त्या जाग्यार त्या देशाक मान दिवपाकच जाय. पोर्तुगालाक रावता जाल्यार विवा पोर्तुगाल म्हणात. गोंयांत रावता म्हणप ना. आमकां जर मान्य ना. कला अकादमी संदर्भात टास्क फोर्साच्यो आतां मेरेन 8 बसका जाल्यो. कला अकादमीच्या कामात त्रुटी आसात तेन्ना ज्या कंत्राटरान कला अकादमीचें काम केलां ताचेच कडल्यान तें परतें करून दिवचें म्हणून कला राखण मांडान मागणी केल्या. हांव म्हणटा ते म्हणजे कला अकादमीची पाड घालपा खातीर 50 कोटी खर्च केल्या. सो आतां परत ती रिस्टोर करपा खातीर 50 वयर नक्कीच लागतले. आमी सुरवातीच्यान बाबा कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा ताका हाडा अशें म्हणून जेन्ना आमी हें करताले तो लास्ट ह्या मिटिंगेन प्रेजेंट जालो आनी तो तेणें अशें सांगपाचो प्रयत्न केलो की आपल्याक जशें काम दिल्लें तशें आपणें बेस्ट पैकी केल्लें आसा. जवळ जवळ 50 कोटी ऑलरेडी ताका पेमेंट जाल्लो आसा सरकारा कडल्यान आमच्या ट्रेजरींतल्यान आनी 10 कोटी गव्हर्मेंट म्हणटा होल्डार उरल्या म्हणजे दवरल्या. 60 कोटीचे एकंदरीत खर्च जाला अशें तेजे 10 कोटीची बिलां दवरल्या. आतां IIT चेन्नई सांगता जालां तें काम सारकें जावंक ना. तितून ह्यो 1 2 3 4 5 ह्यो त्रुटी आसा कळ्ळें न्ही. अशें जर सांगता जाल्यार मागीर ते 50 कोटी कित्या खातीर खर्च जाले तर आमी तेजो हिशोब मागता. प्लस आतां जे फुडें करतले तेजे प्रॉपर सुपरविजनूय जावंक जाय हें आमी आतां डिमांड केल्लें आसा. मोस्ट प्रोबेबली ऑगस्ट एंडाच्यान कला अकादमी बंद उरतली परत. आतां ती मागीर परत सारकी जायसर बंद उरतली. मिटींग जी आसा ती मार्चाच्या फर्स्ट विकान जावची म्हणून चॅरमॅनान आतां हें केल्लें आसा, कॉल केल्लें आसा. ती फर्स्ट विकान जाली जाल्यार ती वीथ एक्सपर्ट्स जातली. ती वीथ IIT चेन्नई रिपोर्ट जातली आनी तेजे टोटल ड्रॉइंग्स जे आसा म्हणजे कशें फुडें आमी वचपा जाय. चार्ल्स कुरिया फावंडेशन हें जालें एंटर जालें आतां तितून. तर चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाचे देखरेखी सकयल ते सगळें चलतलें. आतां पळोवया फुडें
सुपरवायझरी जो हे आसा टास्क आसा तो कोणाक दितले ते अजून ठरपाचें आसा. प्रॉपर एस्टिमेट काडल्या शिवाय आतां काम जावचें ना, प्रॉपर टेंडरींग जाल्या शिवाय काम जावचें ना आनी योग्य मनशा कडल्यान तें करून घेतल्या शिवाय काम जावचें ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. तशें पळोवंक गेल्यार त्या वयले पळय जे क्रिकेट प्लेयर जाले तेंचे सगळ्यांचे एज आमी कमी केल्ल्यो. कळ्ळें न्हू. आमी इंडियाच्या कॉम्पिटिशनाक तितले स्ट्रॉंग नासले. चडशे क्रिकेट प्लेयर तेंच्यो एजी कमी केल्यो. एक गोंयांची हांव मेमरी सांगूं सोदता की आमी एक सिवीक ग्रावंड गोवा क्रिकेटी खातीर रिजर्व केल्लो. आजुनूय तो ह्या लोकांनी डेव्हलपमेंट केलो. हांव एसोसिएशनान ना जवळ जवळ 10-12 वर्सां जालीं पण तो ग्रावंड तसोच पडना. तो जर जाल्ले जाल्यार ह्यो मॅची ज्यो आयज भायर जाता त्यो तुमकां गोंयान पळोवंक मेळटल्यो आसल्यो. म्हाजी जे आतां जीसीएन लोक आसा तेंचे कडेन मागता हांव ते दयानंद नार्वेकरान घेतलेलो म्हणून ते ग्रावंड करचे न्हू ते अशें जे आसा ते काडत न्हू. कळ्ळें न्हू. आनी गोंया खातीर कितें तरी करा म्हणून तुमी आसता. We can do a mother of all deals with the European Union, with Mr. Costa. Then we can also have dual citizenship. Modi should do it for us. Otherwise, we'll show how it can be done. Let's get the BJP out. Let's form a government which is pro-Goan. And to form such a government, we have brought our allies here. Our ally is the Congress party. So this is a party which has done a lot for Goa. Of late, the party is going a little slow. It has become Sushagat. We want them to go a little fast because we expect everything to happen in this year. Whether Goa, we can make Goa or break Goa. Everything will happen this year. So the Congress has to be on its toes, start moving, going forward. We are with them. We have given them many proposals. We need a quick decision. And if this decision is made, we can be sure that we will save Goa for posterity and take Goa forward. 5 दीस जेन्ना कार्निवाल स्टार्ट जाता तेन्ना ही मोमोची 5 दीस राजवट चलता. खाया पिया आणि 5 दीस मजा करा. सुद्धा विजयान सांगले की फुडल्या वर्सा कितें जाय खात्रेन सांगता काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचे सरकार जातले आणि जी 5 दीस फुल वर्सभर खाया पिया आणि मजा करा. म्हाका दिसता फॉर्म्युला 4 पयले फावटी गोंयांत आमी ऑर्गनायज करता. ही गेम गोंया खातीर आमी जे म्हणटा की केन्ना तरी फॉर्म्युला 1 जर गोंयांत येवपाक जाय आसत जाल्यार ताजो एक एनवायरमेंट क्रिएट करचो पडटलो. तो एनवायरमेंट क्रिएट करपा खातीर फॉर्म्युला 4 इज मोर इम्पॉर्टंट सो दॅट आमकां कॉन्फिडंट बिल्डअप करपाक जाय, एनवायरमेंट बिल्डअप करपाक जाय आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करपाक जाय. ते करपा खातीर आफ्टर ऑर्गनायझींग ऑफ द फॉर्म्युला 4 आमी हो कॉन्फिडंट हो ग्लोबल लेवलाचेर जे ह्या स्पोर्टींग गेमीन आसा ताका हो कॉन्फिडंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर फॉर्म्युला 1 इज मोर इम्पॉर्टंट. आरपीपीएलाचो सो फॉर्म्युला 4 जातले. आरपीपीएलान फॉर्म्युला 4 ऑर्गनायज करपा खातीर 3 वर्सांचो एग्रीमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी GMR हांच्या बरोबर एग्रीमेंट केला आनी हो इव्हेंट जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो हांगासर तयार केला ह्या इव्हेंटा खातीर इट फॉर द 3 years. that the Formula 4 he has agreed for another 3 years he'll continuously organize here. He is free along with the GMR. He can bring the other car race event also in the state of Goa by his own. We'll support him for this type of event because this is a big event, international event. I am confident that this Formula 4 is here to stay and I'm very happy with this kind of setup where common मनशाक हांगा नुकसान जावंक ना. मामलेदारान कितल्याशा लोकांची म्हणजे जितले कोणाची म्युटेशनां म्हण कोणाचे आनी बारीक बारीक केसी म्हण शेतांचे म्हण कोणाचे डिस्प्यूट म्हण कितलेशे केसी मामलेदारान चालू आसा. पूण जर गेली 2 वर्सां पळयली कितलेशे मामलेदार 6 म्हयन्यांनी 7 म्हयन्यांनी वरांनी ट्रान्सफरी जायता. पूण हेचेर सीएमान विचार करपाची गरज आहा. जर 6 म्हयन्यांनी वर्स जर मामलेदार ट्रान्सफर जायत रावले एका जाग्याचे जाल्यार जे लोकांचे जे केसी आसता बारीक बारीक केसी आसा तेचो निवाडो लागना आनी हेतून सामान्य जो लोक आहा तो सफर जाता. 25 मार्च आता कितले म्हयने जाले ह्यो फुडें 20 तारखो जाल्यो मामलेदारूच कायद्यार दिसता आसलोय जाल्यार मामलेदार कांय एक शब्दय उलयना दिसत आनी फुडली तारीख दिता. आनी चडशे फावटी अशें जालां की ह्यो जाल्यार मामलेदार ना ते नोटीस लायिल्ली आसता आनी आमकां एक पयलीं पासून केसीचो एक आदवोगाद धरला तो पणजेसून हाडचो पडटा. आमकां चड रक्कम दिवन ताका हाडचो पडटा. दुसरो आनी खंय जाल्यार ती केस
अनवळखी जाता म्हणून आमी तेकाच हाडचो पडटा आनी आमी आज वाजयल्ले आसा. आमकां अशें दिसून येता की सरकार ह्या मामलेदाराक ती जी अंमलबजावणी केस करपाची आसा मामलेदाराक ती अंमलबजावणी खातीर एक स्पेशल मनीस दवरचो. कित्येक वर्सां जाली मामलेदार दरबारी किंवा जिल्हाधिकारी कडेन उपजिल्हाधिकारी कडेन निवेदनां आमी दीत आसा की आमचे हे मूलभूत प्रश्न जे आसा मायनिंग संबंधी किंवा इतर हे सगळे तुमी प्राधान्यक्रमान सोडोवचे म्हणून. म्हणून आमी पळयता की थंय गेल्या उपरांत मामलेदार एक तर खंयचे कोड ऑफ कंडक्ट लागलो किंवा आनीक कितें तरी कामां येयली हेका लागून हे सगळीं प्रकरणां जी आसा ती प्रलंबीत उरता. 2017तले आमचे मुळा खाजनाचें एक प्रकरण आसा तें आजुनूय क्लियर जायना. आतां तेच्या नंतर मायनींग जे हें आसा लीज आहा तें सरकारान रोखडें दिलें, तांकां सगळी यंत्रणा थंय बसयली आनी तांकां लीज दिवन तें काम सुरू केलें. जाल्यार शेतकाऱ्यांचे प्रश्न सोडोवपाक लागून एक तर शेतकार गुन्यांवकारी आहा, शेतकाऱ्याक गुन्यांवकारी म्हणून डिक्लेअर करा, जावं तो मायनींगवालो बाबा पूर्ण कांयच तेजे गुन्यांव ना ताका तरी क्लियर चीट दिया. आमी हांवेंनूय कितलेच फावटी पुलिसांक सांगल्या गजाल पूण कळलीच एक्शन जायना तेतून. आमकां हें दिसता की पुलिसूय तेतून इनवॉल्व आहात म्हणून, नाल्यार पुलिसांनी हे 8 दिसां भितर हे कितें तें क्लियर करून उडोवपाचें जर पुलीस तेतून इनवॉल्व ना जाले. आनी खी आहात आनी कितें आहा पळय न्हू ते पुलिसांक खबर ना न्हू जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमकां आमच्या वाड्यान येवन आमच्या गांवांत सांगपाचें, घराघरांनी व्हरून तांकां दाखोवन काडून भायर काडया. पुलीस येवन आमच्या बरोबर रावपाचें. आमकां कायदो हातीन घेवंक नाका. जर तुमी एक्शन घेतात तेजेर जाल्यार घ्या, ना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय तें आमी करतली. स्पश्ट सांगलेलें की आरांबोलान प्रोसिक्युशन चालू आसा आनी तेचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात. ते आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले. ते आयज प्रोसिक्युशन म्हणून आमच्या फॅमिलीन भितर चल्ले लोकलांच्या घरान आनी ते विचारूंक लागले. तर आयज 2 म्हयने जाले हो कोणूच तेची दक्कल घेयना. हे कित्याक? हे कांयच सदमना आमकां. हे कित्या पासत हे जायना ते की इतले दिवन DIGक दिली कॉपी, SPक दिली, DSPक दिली, तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना? हे जे भुरगे हांगा उबे आसले बेश्टेच उबे आसले तांकां उजो लागलो सारको धुंवर येवंक लागलो, वयल्यान धुंवर दिसूंक लागलो. म्हणजे हांगा उजो लागला असो दिसता म्हणून लागीं वचून पळयता जाल्यार शटराचेर सगळो तापलेले ते 4 व्हिलर एक दवरलेले आसले. आमकां थंय उदीक मारूंक सुद्दां मेळना. तरी आमी कितें केलें, हांगा सायडीकूच वॉशिंग सेंटर आसा थंयच्यान उदीक घेतलें. ती उदीक घेवन वचून कशें तरी भितरल्यान मारलें. 4 व्हिलर ती एकदम शेटा कडेन पाक केल्ली सो काडपाकूच जावं नासलो. आनी अशी दुर्दैव घटना परत जावपाक जायना. सो सगळे गिरीशकारांनी आपली तेंच्यांनी दखल घेवची की सगळे गाडयो तेकोन लावचे न्हय, स्पेस दवरपाचो. एस्टिमेट घालून 4 ते 5 लाख रुपया लॉस जाल्लेले आसा. म्हाका जर 10 तरी मोटरसायकल आसा आनी पेट्रोल बी आहा. मातसो जर चड वेळ जर गेल्लो जाल्यार ते सगळे म्हाका दिसता ब्लास्ट जाताले सामके. आनी सगळ्यांनी आपलो बरोबर इनिशिएटीव घेतला. सगळे गांवचे लोक जमा जाले. दुकान बंद आशिल्लें आनी भितर शॉर्ट सर्कीट म्हाका दिसता चड करून डावट शॉर्ट सर्कीट तितून ते सगळे तेजे जळून गेले. लॅपटॉप आशिल्लो तेजो, कंप्युटर्स आशिल्ले 3, प्लेटींग मशीन 3 कितले तरी आसले तेजे. आनी हे जे प्लेटी, नंबर प्लेटी, ग्राफिक्स, अब्दुल समद जो आसा भुरगो बिजनस 5 वर्सां जाली सेटअप करून आतां सेटअप जाल्ले तुगे आतां बरें हेजेर येवपाक लागून आनी आतां अशी दुर्दैव घटना घडली की मोस्ट तेणी म्हाका दिसता 4,70,000 शिपमेंट येयन दिल्लो. महिलाएं किसी से कम नहीं हे वाक्य कितलेच फावटी आमच्या कानार पडला. महिला सशक्तीकरणाचेरूय सरकार भर दीत आसा. हाची एक देख म्हूण मुखार सरता ते दिव्या चौधरी. दिव्या चौधरी मूळ राजस्थानाचे. सध्या ते मडगांवच्या होली स्पिरिट इन्स्टिट्यूटान इयत्ता 6वेन शिकता. राज्य आणि राष्ट्रीय पावड्यार बरी कामगिरी केल्या उपरांत आता ते इंडोनेशियन जावपी रोलर स्पोर्ट्स प्रमोशनल टूर्नामेंट हातूंत भारताचे प्रतिनिधित्व करतले. कब है वो इंडोनेशिया में, कब है? 3 महीने के बाद. तो अभी प्रैक्टिस चल रही है आपकी. उधर कैसा गोल्ड लेने के लिए सोच रहे हो आप? जहाँ चाह है वहाँ राह है. होली स्पिरिट इन्स्टिट्यूटाक दिव्याचो अभिमान. We are really proud at the Holy Spirit Institute Margam here, standing with this young achiever Divya, who has brought laurels to the school with her rolling. She's going to represent India at the international level at Indonesia in another 3 months. Father has been a real motivator for her, her guru,
and he takes her everywhere, taking a lot of pains. You know, girls are supposed to be doing only academics, or they are supposed to be figuring out only in kitchen and other things. But this proud father motivates her to excel not only in academics but also in sports. फॅमिलीचो तेको असल्यार सगळें शक्य जाता. दिव्याचो बापूय पावला कणकणी ताचे बरोबर आसा. थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है सबका, स्कूल से भी मिलता है और एसपीडी ग्राउंड राजेश सर नायक से भी सपोर्ट मिलता है, वो अच्छे से सिखाते हैं तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है. अभी इंडोनेशिया के लिए सिलेक्ट हुई है तो 3 महीने बाद में इंडोनेशिया जाएगी. अभी कोचिंग चल रहा है, सर सिखाते हैं डेली और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस देते हैं. और एक बार दिल्ली गई, एक बार मैसूर गई और अभी ये अपना यहाँ सिलेक्शन हुआ है, इंडोनेशिया के लिए सिलेक्ट हुई. शिक्षण मेळटना पासून खेळा मळार देवपान कांय हरकत ना. आमचो फुडार आमच्या हातांनी आसता. काळजा मनान निर्णय घेतल्यार दिव्या चौधरी भशेन खंयचे आडखळीक आडमेळीक तोंड दिवं येता. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. शिवरात्रीचो उत्सव पुराय गोंयभर खूब मोठ्या प्रमाणात मनयतात. तातूंतल्या तितून हालवाळ्यांतल्या प्रसिद्ध ह्या तीर्थस्थानाचेर रुद्रेश्वर देवाच्या ह्या प्रांगणात शिवरात्रीच्यो समेस्त सगळ्या गोंयच्या लोकांक खूब खूब शुभेच्छा. मॅनेजमेंट हें आसा, पुलिसांचें आसतलें, त्याच बरोबर डेप्युटी कलेक्टर आसतले, CC कॅमेरा आसतले, गर्दीचेर वेवस्थीत नियंत्रण आसतलें, रश जायनासतना और हें जायनासतना एकामेकाची चेंगराचेंगरी जायनासतना बरें सुंदर रित्या दर्शन घेवपाक मेळटा. तशेंच महाशिवरात्री निमतान वागातोर दर्यावेळेर खडपार कातयल्ल्या शिवलिंगाची खासा पुजा जाली.